गोंयचे आनी आमचे देशाचे माननीय जे आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेमी एक हिस्टॉरिकल जे आसा डिसिजन घेतला. इट्स कॉल्ड अ लँडमार्क डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑन मायनॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स. आनी तो हें लँडमार्क डिसिजन के जे आमचे मुस्लीम बंधू जे आसा आउट ऑफ कंट्री NRIs, आमचे देशाचे बिजनेस क्लास पीपल, आमचे देशाचे सर्विस क्लास पीपल, तसेच मिडल क्लास पीपल हे फॅमिलींतले लोक 40 दीस हज वचपाक लागून खंय तरी जे आसा मुखार फाटी जाताले आनी ते वेट करताले की तेंची जेन्ना एज जातली दॅट टायम दे कॅन गो एंड परफॉर्म द हज एंड कम बॅक. पण हे सगळें जेन्ना आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लक्षान येयलें की हितून जायते आमच्या देशाचे लोकांक जे आसा हजाची सुविधा जी आसा ही मेळपाक खंय तरी ते फाटी उरता. सो तेमी एक न्यू मिनी हज पॅकेज म्हणून जे आसा हें आयज जे आसा तेमी हाडला. आनी हें मिनी हज पॅकेज 20 दिसांचो हज, 20 days हज, सिरियल नंबर जे आसा 27, जे आमचे गोंयचे हाजीज आनी आमच्या देशाचे हाजीज जे सौदी अरेबिया वचूंक सोदता, ऑल ओव्हर इंडिया जे 10,000 सीट्स जे आसा देशाचे, फक्त हे असले शॉर्ट हजाक वचपाचो इट्स कॉल्ड मिनी हज करपाचो जे आसा प्रयत्न जो आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान जे आसा केल्ले कडेन आसा. आनी देशाच्या सरकारान माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे आसा हो स्टेप घेतलेले कडेन आसा. आमचे जे लेडीज जे मेहरम नासतना हेका वयता हजाक वयता तांकां लागून स्पेशल सुविधा जी करपाक लागून लेडीज हजाक जी भायर सरता तांकां फ्लायट पसून जी आसतली गोंयच्यान जी आसा फ्लायट आमच्या वांगडा ती आसपाचें ना, ते जेंट्साच्या वांगडा येवपाचें ना. दे वील गो अलॉंग विथ द लेडीज. तांकां कंप्लीट जी आसा एक लेडीज फ्लायटाची वेवस्था जी आसा ह्या देशाची सरकारान जी आसा केल्ली कडेन आसा.